रेस्तारा वाळपय 70च्या वेळसाये गावात ही पुरातन मूर्ती मेळ्ळ्या. लयराईच्या धोणान ती दिसली. ही मूर्ती विजयनगर साम्राज्याच्या तेंपावेली आसूये अशें अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटात. मूर्तेचेर तो प्रुडंटाकडेन उलयलो. ही जी मूर्ती आसा ही 70च्या एकंदर इतिहासाक आणि सांस्कृतिक एक वेगळी दिशा देणारी अशी मूर्ती आसा. वेळूस हो जो गांव आसा हो गोंयान एक खूप जुनो असो गांव आसा. जवळ जवळ 1000 वर्सांचो तेका इतिहास आसा. पूण एकंदर ही जी मूर्ती आसा ही विजयनगर साम्राज्याच्या आसपासची आसपाक जाय, कित्याक विजयनगर साम्राज्याच्या कालखंडातले 2 शिलालेख वेळूस ह्या गांवांत मेळाले. त्याच्या वयल्यान अशें दिसता की ही त्याच कालखंडातली किंवा त्याच्या नंतरची मूर्ती आसपाक शकता. आणि निश्चितपणान ही मूर्ती जी आसा ही पुर्तुगीज पूर्व काळातली आसा. ही मूर्ती जी आसा ही मूर्ती पयल्यान पयली म्हणजे राज्य पुराण वस्तू संग्रहालयान दवरप गरजेचें आसा. आणि त्या परिसरांत मातशे जर फुडें गेले जाल्यार अश्यो कितल्योच आमकां उपेक्षीत स्थितीन आसलेल्यो गजलक्ष्मीच्यो, महिषासूरमर्दिनीच्यो पुरुष, मागीर घोडेस्वार पुरुष अश्यो मूर्त्यो पळोवपाक मेळटा. अश्यो खुबश्यो मूर्त्यो 70च्या जंगलांनी आसा ज्यांच्यो आमी नोंदणी जर करपाक गेले जाल्यार एक आयुश्य म्हाज्या सारक्या मनशाचें ते पुरचें ना. इतले प्रचंड मूर्त्यो 70च्या रानांनी जंगलांनी पांय वाट्यांचेर आसा. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार.